सुरवातेक आमी गीत घेवया तारकाई बेगी Mor baveri utrushi Tarkai begin begin Mor baveri utrushi Tarka tuli kadu kamka Uswara tu hadu kamka Amshi patka utrunalto Sasnik žine da kumpolko Tarkai begin begin Mol baveli utrushi Tarkai begin begin Mol baveli utrushi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं काळ आमचो लागीं पावता जेजू येवचो जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार आमी आमची काळजां उक्तीं करता पादाग्नेलाचे भुक्ते खातीरूय आमी आयज एकठांय जाल्या तो देवाचें उतर आयकूंक आनी आपल्या काळजांतलें पातक आनी वायट पांय धरूंक सदांच अंतरेकतालो पवित्रताय तुजी असली खेरीत भाशेन आमी बी पवित्र जावंक सोदता जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक सोदता ताका आमी सगल्यांक दिवंक सोदता तर येवया आतां येदे वेळार आमची पातकां आमी पातकांचें बोगसणें मागुया देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया सगळीं म्हणुया हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां भावणेंदो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासो घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावणेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार दियो आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kakluko Somia kakluko Somia kakluko Somia kakluko Krista kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा मुनच्या सोयबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो अनंत आनी सर शक्तिवंत जावनूय आंकवार मरेचे उदरीन तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदीं जिवंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक
तुजी काकलूत मेळो म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता एक देव सासनाचे आसना. आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओचीत दोव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुतांक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दरबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटूच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेडीचें आगतें आनी दोबयाचो कार. रुपें नितोल आनी निर्मळ कोत्तल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी तांकां रुपया आनी भांगरा वरवीं निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणीन सवेस्पराक आपल्यो भेटोन्यो करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्नाच जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटोवणी सवेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिरा पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाट्यो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गाराक सगळ्यो उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Utramode, utorčive, deva tuža, pustokantne, melja karza, zagojčele, novja dživane, borčele, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
Moima tuka soumya. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड धोया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोठरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगलीं अजाप जालीं. त्या वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्याक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान मालाकियास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. थंयसर सुरवातेकूच प्रवादी मालाकियास आमकां देवाचें उतर सांगून म्हणटा, पळय, म्हाका वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ही एक भासावणी मालाकी प्रवाद्यान आदल्या करारांत केल्ली. आनी तो सांगता शेवटाक की दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी बागेवन जुवांव बावतिस्ताच्या जल्माची खबर आयकल्या, जो एके भाशेन नव्या करारांत एलिजा प्रवादी कसो वावुरलो. म्हणटच पयल्या वाचपांत जें बाकीत केल्लें तें नव्या करारांत जुवांवा वरवीं पुर्वें जाता. आनी जुवांवूच एलिजा प्रवादी म्हूण जेजू नव्या करारांत आमकां सांगता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाची घडणी आसा ती बागेवन जुवांवाच्या जल्माची आनी ताची सुनोत करूंक ताका नांव दवरूंक जी समोरमणी जाली ताची. पूण ही घडणी जर आमी बरे भाशेन समजूंक सोदता, ताचे नियाळ करतले जाल्यार आदीं कितें घडलें ताचो आमी उगडास करूंक जाय. आयचो हें वाचप लुकाच्या पयल्या आवेस्वरांतले 57 वर्स तावन सुरू जाता. पूण ताचे आदीं 5वे वळीक तावन आमी आयकता, जुवांवाचो बापूय जाकारियास एक यादनीक आसलो आनी तो देव मंदिरांत मागणें करतालो, सेवा करतालो. आनी ताची सोट पडून तो वेदीशी धूम घालूंक ताका एके भाशेन सोयेक मेळ्ळो. आनी थंयसर देव मंदिरांत, महादेव मंदिरांत, पवित्र स्थानांत थंयसर तो भितर आसतना वेदीशी धूप घालतना ताका देवाचो आंच बोडवो गाब्रियल दूत थंयसर दिसून येता. आनी गाब्रियल दूत ताका संदेश दिता की तुका एक पूत जल्मतलो आनी तो पूत जायतें बरें करतलो, देवा सरशी मनशांक हाडटलो. आनी जशें परी आयच्या पयल्या वाचपांत म्हणलां, तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. हें मालाकियास प्रवाद्यान म्हणलेलें उतर गाब्रियल दूत ताका सांगता, जो पूत तुका जल्मतलो तो आवय बापायची काळजां आनी भुरग्यांची काळजां मोगान भरतलो. म्हणटूच मालाकिया प्रवाद्याच्याची उतरां गाब्रियल दूत जाकारियासाक सांगता. पूण जाकारियास देवदूताचें उतर आयकना, तें मानून घेना,
तें दुबावता आनी तो म्हणटा हें म्हजेशी कशें घडटलें. हांव आनी म्हजी गोरकान एलिझाबेथ उतार पिरायेचीं जाल्लीं आसात. म्हाका कसलो तरी पुरावो जाय अशें एके भाशेन तो म्हणटा. प्रूफ मागता की जें दूत सांगता तें खरेंच घडटलें म्हूण. आनी देवाचें उतर तो आयकना, देवदूताचो संदेश मानून घेना म्हूण गाब्रियल दूत ताका सांगता आयज तावन तूं मोनो जातलो आनी हें घोडोसोर जें हांवें सांगलां तें घोडो पर्यंत तुज्या तोंडांतली जाप भायर सरची ना. आनी एके भाशेन ताका देवाची खास लागता आनी तो मोनो जाता. आनी उपरांत आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जुआंव बावतीस जल्मता, ताका नांव दवरूंक सोदता तेन्ना ताची आवय एलिझाबेथ जुआंव म्हूण नांव दिता. पूण लोक तांच्या घराण्यांत त्या नांवाचो कोणूच ना, कित्याक जुदेवांचे चाली प्रमाणे बापायचें नांव पुताक घालूंक जाय आसलें. आनी देखून तीं जाकारियस नांव दिवंक सोदतात, पूण एलिझाबेथ जुआंव नांव दवरचें म्हणटा. आनी मागीर ताच्या बापायशी विचारता तेन्ना तो सायन्स करून तीं विचारतात, कुरवो करून विचारतात तेन्ना तो फोळी घेवन एक स्लेट घेवन ताचेर बरोवन सांगता ताचें नांव जुआंव. आनी तो तें नांव जुआंव म्हूण सांगता तेन्नाच ताची जाप सुट्टा, ताचें तोंड उगडटा आनी तो देवाची तुस्त करून व्हडल्या ताळ्यान देवाक वाकणटा. म्हणटच ही घडणी बरे भाशेन जेन्ना आमी समजता ताची सामरी थोड्याच उतरांनी जर आमी समजूंक सोदता जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जाता. पयलें जाकारियासाक देवाचें उतर आयकूंक आयलें, देवाचो संदेश मेळ्ळो, ताणें तो मानून घेवंक ना आनी देखून तो मोनो जालो. ताच्या जिवितांत कितें तरी वायट घडलें. उपरांत जेन्ना जुआंव जल्मलो, देवान जो संदेश दिल्लो, देवाची येवजण जी ताका सांगलेली तेंच ताणें केलें. ताणें जुआंव म्हूण ताका नांव दवरलें आनी ताचें तोंड उगडलें. देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी देवाची तुस्त केली. म्हणटच ह्यो दोन भाशेचे हे दोन बिहेवियर, दोन भाशेची वागणूक जाकारियासाच्या जिवितांत आमी देखता. पयलीं देवान जेन्ना आपली येवजण ताका सांगून दिली ताणें ती मानून घेवंक ना आनी देखूनच ताच्या जिवितांत जायतें वायट आयलें, तो मोनो जालो. उपरांत देवाचो संदेश जो देवदूतान सांगलेलो ताचो ताणें उगडास केलो, तो मानून घेतलो, भावार्थ दवरलो आनी ताचे प्रमाणें केलें. आपल्या पुताक जुआंव म्हूण नांव दवरलें आनी तेन्ना एक मिलाग्र घडली, ताचें तोंड उगडलें. म्हणटच देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटात. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. जाकारियासा भाशेन जायते पावटी आमी चुकता. देव आपली येवजण वेगवेगळ्या भाशेन आमकां सांगून दिता. केन्ना मागणें करतना आमकां पवित्र आत्मो सुचयता. मिसाचे भेटेन देवाच्या उतरा वरवीं देव आमचे लागीं उलयता. घरांत तेर्स करतना ओगेपणी खासगी मागणें करता तेन्ना वो कोण दुसऱ्या उद्देशी देव आमचे सोशी उलयता आनी आपलो संदेश आमकां पाठयता. कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय, फुडलें पावल खंयचे वाटेन मारूंक जाय, देव आमकां सांगता. पूण जायते पावटी जाकारियासा भाशेन आमी चुकता. देवाचें सांगणें कानार घेनात, देवाचो उलो आयकूंक पावनात. जायते पावटी संवसारी वस्तूंक आमी भुलता आनी तेन्ना जेन्ना देवाचेर आमी भावार्थ दवरिनात, देवाचें उतर पाळिनात, तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें वायट भितर सरता. पूण देव मनशांक सांडिना, आनीक सोयेक दिता जिवीत बदलूंक. जशे भाशेन जाकारियासाक फुडें एक सोयेक मेळ्ळो, जें पयलें ताणें वायट केलें तें सुदारूंक. आमच्या जिवितांत देव आमकां सोयेक दिता फुडें जें वायट केलां तें सुदारूंक. जावं कुमसार जावंक, कुमसारांत आमचीं पातकां सांगून जिवीत बऱ्या मार्गार हाडूंक, वो आमी कसलेच वायट निर्णय घेतल्यात ते फुडें सुदारून बरे निर्णय घेवन देवाक जाय तें आमच्या जिवितांत करूंक. देवाची जी येवजण आमच्या जिवितांत आसा ती संपूर्ण करूंक देव आमकां फुडें जायते सोयेक दिता. जशें जाकारियासान फुडें देवाचें उतर मानलें, देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो आनी देवान सांगलेलें तशेंच केलें. आनी जेन्ना आमच्याय जिवितांत देव आमकां सांगता तेंच आमी करता, आमचें जिवीत सुदारूंक वावुरतात,
तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग्र्यो घडटात. मिलाग्री म्हणजे देवाचें उतर आयकप आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवप. आनी तेन्ना आमच्या घोराब्यांत आमच्या जिवितान देवाचीं बेसांवां आमकां फावो जातात. हींच देवाचीं बेसांवां आमी मिलाग्री म्हूण वळखतात. तर आयच्या दिसा होच संदेश देव आमकां दिता. ताची येवजण जी आमच्या जिवितान जोण एकल्याक आसा ती वळखून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमी देखता ताणें तशेंच केलें. मागणें करून देवाची येवजण आपल्या जिवितान वळखून घेतली. देव म्हाका कितें सांगता, कसल्यो कोरण्यो हांवें करूंक जाय त्यो ताणें वळखल्यो आनी तेंच करूंक तो वावुरलो. सदांच देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करूंक तो वावुरलो. आमकांय तोच संदेश दिता. खिरीत भाशेन ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान लागशिल्ली तयारी आमी करता. आतां एकूच दीस आनीक आमकां उरलो आसा आयच्या फाटल्यान. तर जेजूक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत येवकार दिवंक कशे भाशेन आमी तयारी करता काय. देवाची येवजण मानून घेवन देव आमकां सांगता तेंच करून बऱ्यो कोरण्यो करून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवन जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी तयार जावया. हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागून घेवया. तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोसणी मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले बोडुणे ताटान कालशी दिता घालून तुका आमचे हेंसीन म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोडवणदाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरमूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सत दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसोर उत्सर्गी तुका सोयसोर सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयसोर ताका सोयसोर उत्सर्गी तुका सोयसोर उत्सर्गी तुका सोयसोर. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सुसुकबेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पुरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा
आनी सगळ्या यज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोर्गी उलो जेसू दिलो आमकां वसलो बाबो नासलो आमचो जेसू जेवण जालो आमचे आदमी भुकेक पावलो ये जेसू वेगी तुये ओदमो तुका किऊक रावता ये जेसू वेगी तुये ओदमो तुका किऊक रावता सोर्गी जेवण जेसू दिता आपली कुळमास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता ये जेसू वेगी तुये ओदमो तुका किऊक रावता ये जेसू वेगी तुये ओदमो तुका किऊक रावता होबली उमरार उबो रावन हांव दारार मारतां म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार काडीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताच्या सांगाता जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा,
सुर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलोल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो, जेजू येवचो जालो. आमच्या काळजाच्या दाराच्या उमऱ्यार तो उबो आसा. हे जेजूक आमच्या काळजांनी आमी जल्माक हाडटले जाल्यार गोड एका बऱ्या कुमसाराची आमकां गरज. कोणूय आमचे मदलो कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसात. मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या कश्टां त्रासान जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. आनी ह्याच पासत कसल्याय वातावरणाची पर्वा करिनासतना थंडेन पासून आमचे गाडयेन मोटरसायकलीन हे जाग्यार आमी पावल्या. भावार्थान आमी ह्या जाग्यार आयल्या. आयज सेरिना फेर्नांदीस फातोर्दातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. 4 वर्सां लेगून आमगेर भुरगें नासलें. आमकां दोगांकूय जायतीं हेल्थ प्रॉब्लम आसलीं. जायतो ट्रातामेंट केलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना. दोतोरान म्हाका सांगलें की हांव गर्वेस्त जावंक एकदम कठीण म्हूण. अशें सांगलें आसतनाय हांव पिलार आयलीं आनी मानिवोत आग्नेलाच्या तुमलाशी व्हडा भावार्थान मागलें आनी ताच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेली. व्हड उपकार. त्याच म्हयन्यांत हांव गर्वेस्त जालीं आनी देवान आमकां एक बाबा फावो केला. देवाक हांव वाकाणटां आनी मानिवोत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भावभयणो वा आमच्या भयणीचो भावाड तिच्या आडकुडेच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायत्यो आवडे घेवन हे जाग्यार आमी आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन हे नोवेनांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोरे लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार करता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगोडपोर कोटणी उदेशी गोडपोरगोटणी उदेशी मागता. आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. मोगाल पावमिनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. एक भयण आपल्या भयणी पासत मागूंक लायता. वेलेन्सिया ही भयणी कोवीड जालां बराबरूच ती गरबेस आसा. तिकाय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून बराबरूच जी पिडेंत कश्टवतात तांकांय आमच्या मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असक्तायो संसूख आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर भोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी भोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार दवरून तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवो आनी संतोशान तुका वाखाणो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन.
आशीर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उचनारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरसा altarat man padrak नेला बोरवाश्या कोरता वरदा बागोय देवा काळजा चिठा पावसाल्यार तुझ्या भुरग्या बियास्कारी स्वर्गा राजा बोरवाश्या कोरता वरदा बागोय देवा काळजा चिता पावसाल्यार तुझ्या भुरग्या बियास्कारी स्वर्गा राजा.